बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावेन आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सवे आसूं. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, तुमकां माये मोगाचो योगकार दिता ह्या मिसान वांटो घेवच्या. आयज आमी बागयोन जुआंव यूद यादनीक आनी ताणें खूब प्रवचन करून लोकांक मिस्योनांनी ताका एकठांय केले आनी जेजूची ओळख दिली. तर म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आयज आमी वाचपांनी पळयतले हांव कशे भाशेन आमी दुसऱ्यांचो परोमास कोत्ता, कशे भाशेन म्हणून आमी तांकां सांबाळटा, तांचे पासत वावुरता. हें तर आमी जेजू भाशेन करूंक ना, देवा सारकीं आमी जावंक ना. आपल्यापणान तर आमी रावन दुसऱ्यांक बरें करचें आसतना वायट केलेलें आसा जाल्यार आमी ह्या पातकांची दूख धरया आनी देवाचें बोगसणें मागया. हांव पातकी सोरपो दिता देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत बेगीन सुदांसाक वार मारयेक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर्प दिता देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. मागुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, मनशा गिन्यान व्हरती क्रिस्ताची गिरेस्तकाय परगटूंक बागयोन जुआंव यादनिकाक तुवें वेंचून काडलोय. ताचे देखीन आनी शिकवणेन जेजूक दिसान दीस ओदीक ओळखूंक आनी शुभ वर्तमाना प्रमाणे विस्वाशीपणान आमचें जिवीत मांडूंक आमकां कृपा दी. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. देवाचें उतर आतां आमी चित दिवन आयकुया. इजिकेल प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पराचें उतर अशें म्हाका पावलें. मनशाच्या पुता, इस्रायेलाच्या गवळ्या विरुद्ध संदेश दी. संदेश दिवन तांकां अशें सांग. गवळ्यानो, सर्वेस्पर अशें सांगता, आपणाचेच पोट भरतात त्या इस्रायेलाच्या गवळ्याचे कोटा. गवळ्यांनी आपल्या हिंडाक चोरोवाक व्हरूंक जाय, पूण तांचें दूद पिवन तुमचें पोट तुमी भरलें, तांचे लोवेचें तुमी नेसवण केली. टुणटुणीत आसल्यो त्या शेळयांक तुमी मारल्यो, पूण हिंडाक तुमी चोरोवाक व्हरूंक ना. ओसोक शेळयांक तुमी गोठ करूंक नात, पिडेस जाल्ल्यांच्यो तुमी परमास करूंक ना. गायाल जाल्ल्याचे गाय तुमी बांदूंक नात. वाट चुकलोल्यांक तुमी पोट्टी हाडूंक ना. सांडलोलेक तुमी सोडूंक ना. पोत्तेत जाल्यार दारुनायेन आनी जबरदस्तेन तुमी तांकां राखल्यो. गवळी ना जावन हेवशीन तेवशीन त्यो शिंपडल्यो आनी रानवड मोनजातीच्या घासांक सांपडल्यो. म्हजो हिंड हेवटेन तेवटेन शिंपडला आनी पर्वतांचेर आनी उंच दोंगराचेर पयस पयस भोंवता. म्हजो हिंड आख्ख्या देसान जोळी मोळी शिंपडला. कोणूच तांची पर्वा करिना, कोण तांकां सोदूंक वचना. बरें तर गवळ्यानो, सर्वेस्पराचें उतर आयकात. म्हज्या जिवाच्यान उलयता तो सर्वेस्पर म्हज्या हिंडाक लुटलो
आनी गवली ना जावन तो रानमोट मोनजातीचे खाण जावंक पावला देखून म्हज्या गवल्यांनी म्हज्या हिंडाची पर्वा करूंक ना देखून म्हज्या हिंडाक चोरोवाक व्हरचे सुवातेर म्हज्या गवल्यांनी आपलेच पोट भरले देखून गवळ्यानो सर्वेस्पराचें उतर आयकात. सर्वेस्पर अशें सांगता, म्हज्या गवळ्यांचो हांव आतां हिशोब घेवंक वेता. तांचे कडचो हांव म्हजो हिंड परतून काण घेतां आनी तांकां हांव तो चोरोवाक व्हरूंक दिवचो ना. हे पोरी आपलेच पोट भरपाचें काम गवली आनीक करचें नात. तांच्या तोंडांतलो हांव म्हज्या हिंडाक सोडयतलों. त्यो आनीक तांच्या फासाक सांपडच्यो नात. कित्याक सर्वेस्पर अशें सांगता, हांवूच म्हज्या शेळयांचो परामोस कोत्तलों आनी तांकां राखतलों. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब, परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. सगलीं म्हणुया. परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. पांचवी चार तुजी चोरवणा, तोय म्हाका विसव तूं दिताय. तोंड उदका सोरी पावयताय. तोय म्हज्या ओतम्यांक जीव बोधताय. मान राखून तुज्या नांवाचो नीज मार्गान म्हाका चलयताय. जबाब, परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. काळोखान कोड्ड्यान हांव सांडल्यार कसलेंच वायट म्हजेर ना येतलें. हुस्को ना लागींच तूं आसाय. म्हजेशी सदां तूं उबो. सांगाती दांड्या कोंक्या सयत गोठाय धीर म्हाका तूं दिताय. जबाब, परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. अजाप जावन दुस्मान पळयतात. रुचीचें जेवण म्हाका वाडटाय. दोमदोमीत माथ्यार तेल घालताय. बोलेपण करपा दिसान दीस घोसघोशीत म्हजेर देंवतलीं. देवदानां तुज्या मोगाचीं. जबाब, परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. सासणाचें बिराड म्हाका गावलें. अर्चीत गोर म्हज्या देवाचें. हेंच ठिकाण म्हज्या काळजाचें. जबाब, परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. उद्गार. Sorvesporak soy, sorvesporak soy, soy. देवाचे उतर जिवे आनी सुटसुडीत. ते काळजाचे ओत्रेक आनी चिंतना पारकिता. Sorvesporak soy, sorvesporak soy, soy. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. माथेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक ही वपार सांगली. सुर्गीचें राज अशें. एक भाटकार फांत्यार उठून आपल्या दाकांच्या मोळ्यांत काम करूंक मानाय आपोवंक भायर सरलो. दिसवड्याक एक दिनार फारीक करूंक वावराड्या लागीं कोबलाट करून ताणें तांकां आपल्या मोळ्यांत धाडले. सुमार 9 वाजता भायर सरून तिंट्यार बेकार आसलेल्या हेरांक ताणें देखले आनी म्हणलें, तुमी म्हज्या मोळ्यांत वचात आनी हांव तुमकां फावो तें दितां. आनी ते गेले. परतून 12 आनी 3 वाजता भायर सरून ताणें तशेंच केलें. सुमार 5 वाजता तो आनी एक पावट भायर सरलो आनी कितलेच बेश्टे उबे आसुल्ले ताका मेळ्ळे आनी तांकां ताणें म्हणलें, तुमी आख्खो दीस हांगसर कित्याक बेकार रावल्यात? ताणें जबाब दिलो, आमकां कोणेंच वावराक लावंक नात देखून. ताणें तांकां सांगलें, तुमी म्हज्या मोळ्यांत वचात. सांजे भाटकारान आपल्या मुकडोमाक म्हणलें, वावराड्यांक आपय आनी निमाण्यांत थावन सुरू करून पयल्याक पर्यंत दिसवडो दी. सुमार 5 वाजता कामाक लागलेले ते आयले आनी जोण एकल्याक
ताणें 3 रुपये दिले. पयले आयलोले ते लागीं सरून आपणाक अदीक मेळटलें म्हूण समजले, पूण तांकांय जण एकल्याक एकूच दिनार मेळ्ळो. ताणें तो घेतलो खरो, पूण ते भाटकाराचेर घुणघुणून म्हणूंक लागले, ह्या निमाण्या एकल्याकूच निमाणी एकूच तासभर काम केलां आनी आख्या दिसाचो भार आनी उणेंत घेतलोल्या आमकां आनी तांकां तुवें एकसारकें केलें. पूण तांतल्या एकल्याक जबाब दिवन ताणें सांगलें, इश्टा, हांवें तुका उणीत करूंक ना, तर 1 दिनार घेवंक तुवें म्हजे कडेन कबलाट केली नाय. तुजें तें घे आनी वच. तुका दिलां तशेंच ह्या निमाण्यांकूय दिवंक म्हाका खोशी, तर म्हाका जाय तशें म्हजें करूंक नजो. वो हांव बरो म्हूण तुजो दोळो फुटलो. हेच परी निमाणी ती पयलीं जातली आनी पयलीं ती निमाणी जातली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकानी तुका क्रिस्ता. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आयज आमी पळयता कशे भशेन देव आमकां म्हणल्यार तूं प्रत्येकाक देण्यांनी बोदता आनी देणी आमचे मदें वाडत गेलीं की ना, मागीर आमी त्या देण्या प्रमाणे वावर कोत्ता. थोड्या जाणांक म्हणल्यार तूं भाटकार केल्ले आसात, पूण हे भाटकार कशे भशेन आपल्या दुसऱ्यां बरोबर म्हणजे कामगारां बरोबर वागतात, आयज आमकां ताणें दाखयलां. पयल्या वाचपान गवळी जे आसात, जे कोण भाटकार आसात, जे कोण राज चलयतात, कसले ते नागवणे दुसऱ्यांचो फायदो काडटात. आमी पुरान जाणो कशे भशेन आमी तशें करूंक शकता. दुसऱ्यांचो फायदो काडटात. तीं दुबळीं, तीं गरीब, तीं हें म्हणून तांचे कडेन थोडी कला आसा पूण तांकां कोण मदत करूंक ना म्हणून ताचो फायदो आमी काडटा. पूण देव आमकां सांगता ते भशेन आमी करूंक फावना म्हणून. शेळयांक तांचो बरे भशेन परामर्श करूंक जाय. जशे भशेन देव कोत्ता. तुमच्या लागीं जायना जाल्यार हांव कोत्ता म्हणून देव आमकां पयल्या वाचपान सांगता. आनी दुसऱ्या वाचपान आमी पळयता कसचे भशेन हो भाटकार त्या लोकांक बरे भशेन समजून घेता. पळयात, घरां आमचीं जीं आसात, आमचे जे भायर गेलेले आसा तांकां काम करचें पडटा न्हय. आनी केन्ना केन्नाय असले बरे भाटकार आसतात. निमाणे आयले जाल्यार ते आमकां खूब पयशेय दितात. दुसऱ्यांक दिल्यार ते प्रमाणे आमकांय दितात. अशें केन्नाय घडटा आनी हें पळयता आमी. पूण हें सगळें आयकून आमच्या काळजांत कितें कसली म्हूण चिंतना येतात. हांवें हें आयकल्या उपरांत खूब वर्सां आदीं म्हज्या मनांत अशें जालें. जेन्ना हांव शिकयतालों तेन्ना वेगवेगळे पद्दती आसात, वेगवेगळे शिकप आसा. थोडी शिकपां अशीं आसात, थोडे म्हणल्यार तूं कारबार अशे आसात की आमी थोड्यो वस्तू तोंडपाट करूंक जाय. पूण ते कितें कोत्तेले आमी केन्ना केन्नाय हांव तांकां एक पद्दत शिकयतालो. ही पद्दत एकदम बरी आनी ती पद्दती प्रमाणे हे म्हजे बरोबर जे शिकताले हांव तांकां शिकयतालो तांकां हांव ही शिकयतालो. पूण तांकां मागीर हांव परिक्षा दितालो आनी हे परिक्षेन तांकांच सांगतालो तुमी बरयात आनी तुमीच तें करेक्ट करात. आनी एक तर चूक जाली, एक मार्क कॅन्सल करूंक जाय. कितले मार्क्स तुमकां? 10 मार्क्स. म्हणटच तुमकां तो 10 मिस्टेकी जाल्यो जाल्यार कितले मेळटले? 0 मेळटलो न्हय. अच्छा, ते भशेन थोड्या जाणांक 0 मेळल्या उपरांत आनिकूय आयिल्ल्यो -1, -2, -3 हे भशेन ताणें ते मार्क्स दिवंक जाय आसलेले. म्हणून हांवें एक पाटी पयलेच पाटी हे भशेन तांकां शिकयल्या उपरांत हांवें म्हणलें तुमी आतां मार्क्स दियात तुमकां.
कोणाक 10 पट्टी 10 मेवलेले आसा, कोणाचो 7 वयर गेलो ना. मागीर 8, 7, 5, 2, 0. मागीर कोणाक -7 मार्क्स ते मातशे लोसतालेच आत वयर काडपाक. पूण मागीर हांवें तांकां सांगलें, सगल्या जाणांक तुमकां हांव 10 आउट ऑफ 10 दितां. ते म्हाका हांसूंक लागलेत. कित्याक 10 आउट ऑफ 10? कित्याक सगल्यांनी प्रयत्न केलेलो आसा न्हय, तांच्या प्रयत्ना प्रमाणे तांकां हांवें 10 मार्क्स दिलेले आसा. थोड्या जाणांक ते भाशेन करूंक जायना. ते मेरेन तांचें मनूच बदललें. ते मेरेन ते म्हणूंक लागले, परतून आमी कोत्ता. ना म्हणलें, आयज नाका, दुसरे फावटी करात. आनी दुसरे फावटी कोत्ताना कोणाकूच -0 कोणाक मेळोंक ना, सगल्या जाणांक वयर. शेवटी सगळे जाण 10 आउट ऑफ 10 काडूंक लागले. कित्याक सगळे जाण आपलें सगळें तन मन धन लावन ते शिकोवंक लागलेत. हे भाशेन आमचो परामर्श दुसऱ्या सगळें जावंक जाय. जे भाशेन आमी तांकां उखलून दवरता, तांचो फायदो काडिना, पूण तांकां वयर काडूंक आमी वावुरता. हे भाशेन जावंक जाय. तेन्नाच की आमी अदीक आनी अदीक देवा सारकीं जातल्या आनी देव आमचें सगळें खरेपणी जियेता म्हणून तांकांय कळटलें. हे भाशेन घडच्याक आमकां देवाची कृपा जाय. आनी जितली आमी जेजूक हाजीर जाता, तितलो तो आमकां ताच्या पवित्र आत्म्या उदेशी आमची मनां उजवाडायता. आनी ताची सारकी जावंक तो आमकां कितें ना कितें शिकयता आनी त्या प्रमाणे आमचें जिवीत आमी चलोवंक लागता. आनी दुसऱ्यांक देवाचो अणभव ते प्रमाणे घडटा. म्हजे भयणीन आनी भावनो, सगळीं जाणां आमी विसरोन आसतना रातची 5 मिनट सगळें जेजूक तुमी दियात. आख्खें मन जे मनांत आनी काळजांत आसा तितलें ताचे सरशीं दवरात आनी तुमकां तो स्वतंत्र कोत्तलो. सकाळीं उठली की ना ताका एकवटान पोत्तून तुमचो दीस ताचे बरोबर सारूंक ताका एकवटान रावात. 5च मिनट आनी पळयात, तुमच्या जिवितान एक मिलाक घडटली. तुमचें जिवीत अदीक आनी अदीक बरें जावंक लागतलें आनी तुमी खुशाल बरीत जातल्यात. ही गॅरंटी हांव तुमकां दितां. सगळीं जाणां आत अशें वणटीन दवरया, दोळे बंद करया आनी प्रत्येक सुस्कार घेतना जेजून आमी बरोवन येता. जेजू सगळें सुस्कार भायर सोडटाना सगळें आमचे भितर हात इतलें ताचेर दवरया आनी तो आमकां सुटका दितलो आनी तो आमकां भितरल्यान स्वतंत्र करतलो आनी ताचो पवित्र आत्मो दिवन आमचें जिवीत तो ताच्या मार्गा वेल्यान चलयतलो. हे भाशेन ताच्या स्वतांत आमी जियेतल्या आनी ताका लागून आमचें जिवीत अदीक आनी अदीक प्रमाणीकपणांत सारून आमी परजळूंक लागतल्या. उतरांनी कन्यांनी चालींत आमी ताचे सारकीं अदीक जावंक लागतल्या. ही कृपा आमकां मेळिल्ली आसा. देवाक कारगां दिवया. खूब जाणां हे भाशेन जिवंक लागलेलीं आसा. तर आमी हे भाशेन सगल्या लोकां पासत मागया. आतां ही गरजो आमच्यो बंद आसात, पूण कितली आवड आमच्या लोकांक आसा परतून ही गरजेंत येवन मिसान वांटो घेवंक आनी कोम्याव ही गरजेंत घेवंक. तर आमी तांच्या सगल्या पासत मागया. देवान हें सगळें बेगीनच उक्तें केलें प्रमाणे गरजो आनी इस्कॉलान आनी बाकीच्यो वस्तू. तर ह्या वेळार तांच्या सगळ्यां पासत मागया आनी म्हणया, सर पुदेदरा आनी काकलूत सरा देवा, तुज्या आख्खे रचनेचो तूं अप्रमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता ती कोनवाळ्यान आयकून घे. ही आवचीत सुरू जाल्ली पेस पिडा नियंत्रणा खाल येवंक, हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी ताच्या कुटुंबांक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सरशीं येता. हे पिडेचेर अभ्यास कोत्तेल्या विद्यानांक एक गुणादीक वॅक्सीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक परजेचे बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. Page 45, C 41.
म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सोर्प दितात देवा बापाक मानता तसलीं जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदारान सर्वेस्पोर मानून घेऊ. प्रितीचे बापा, आमचें हें बलिदान मानून घे. तातूंत तुजें आनी आमचें मोदें जिवाचो आनी मोगाचो संबंद वाडत वेता. तुवें दिलाय तें तुका भेटूंक आमी तुकाच भोगूंक निर्मी. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचें सवें आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बाप्पा सोर्पोदिदान शासनाच्या देवा, सोर्वकालीन सोर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जुआंव युदीस तुज्या भक्ताच्या मनाक ही परब समोरमूंक तुजे पवित्र सुबेक तूं फावो कोत्ताय. ताचें पुण्यावून जिवीत आमकां धीर दिता. ताची शिकवण आमच्या गिन्यान उजवाडा येता. ताच्या मागण्यांच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळटाय. देखून देवदूतान भक्तां सांगाती निरोंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पोवीत 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 दोलबाराचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. ऊन सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय. ऊन सर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सुमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो बापा. ते आपल्याशी सांग दिली आनी म्हणलें, तुमी सुमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी साशणीक करोराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारोतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोड पोरगोटुया. सोम्या जेजू आमी ओंडो खाता आनी एकाचीतले पियेता. तितले पावटी तूं वैभवा येसोन आमी तुजे मरण परगोटा. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवणपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास कोत्ता. आनी वो जिविताचो उणो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें. देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सुबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवणपणाचो बरवासो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकळूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेलेल्या सोमेस्तांक तुजें परजळीत तुमकां मोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दोय कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माय सांगाती तिचे पती बागयोन जुजेब, बागयोन दोर्मदूत आनी सर्वकालीन तुका मानवल्यांत ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर्पोदिदार बापा, सोर्वंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजूचे मागणे आतां धीर घेवन काळजान थाण म्हणुया. आमच्या बाप्पा सुर्गींच्या, तुझें नांव पवित्र जावं.
तुझे राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिराज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशींच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणेंक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सुर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान उतरेकतांव तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी चोर आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें धर्मदुतांक म्हणलें आनी आतां आमकां घरा आशिल्ल्यांक तूं म्हणटाय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजी खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासणांक आमेन जेजूची शांती सुद्दां काल तुमचे सोबे आसूं तुमचे सवे आसूं जेजूक एकवठावन ताची शांती आमी एकामेकाक दिवया देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाका पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी सुम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं आमेन म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां सगळे वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता तुजे सोरशिल्लो कोडसुरूंक म्हाका केदींच निर्मू नाका आमेन पेज नंबर 54 D14 Gesù da quel ami fate, da ciò jivana mi jivi. Gesù da quel ami fate, da ciò jivana mi jivi. Da quella era moja baba ti sabalda mai mogar o dik volvon kocha moran for de beta goche mama. घे दोनिया म्हजी सत्या म्हजी खुशी म्हजें गिन्यान म्हजें काळीज सगलें म्हजें तितलेंय तुवें तें म्हाका दिलां तुकाच तें हांव दितां कित्याक तें सगलें तुजें तुजे खुशे प्रमाणे ताचो वापर कर म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी इतलेंच म्हाका पुरो आमेन मागुया कोणवाळ्या बापा
ह्या क्रिस्त प्रसादा वरवीं जेजूचे जिवे सांदे कशे आमी वाडटा संवसारांत ताचो उपकार घेवन स्वर्गांत ताची भागीदारां आमी जावंक पावूं हें आमी खालतेपणी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीन आमेन. तुमकां सगळ्या जाणांक दिनवासता आनी देवाक आर्गां दिता तुमचे खातीर देवान तुमकां अदीक आनी अदीक ताचो पवित्र आत्मा दिवन जशे भाशेन देव आमचो परमोस करता तेच भाशेन आमी एकामेकाचो परमोस करूंक वावुरया. सर्वेस्पोत तुमचे सगळें आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सोरपोतेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वड उपकार. Page 214, T25.